देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवाकार देव्या देवान आमकां आनी एक दीस आयचो फावो केला आनी हो दीस बरे भशेन सारूंक जायतें बरें करूंक आयचे मिसान आदार मागुया. हे मिसाचें तें जावन आसा. आंतोन फ्रांसीस स्ट्रॉस ताज्या होत्यांक आमी हे मीस भेटयता दुसऱ्या वर्साचो उगडास खरेंचपणी ताजे पासो देवा लागीं मागुया. ताजे पासून मागतना मागूंक लायला. आयज बर्थडे एसाना फेर्नांडीस आनी जेडन विएगस आनीक कोण बर्थडे मनयता तांचे पासून खरेंचपणी मागुया. तशेंच काजाराचें वरोस जोकी आनी रूथ गॉमिस तेच पर्यंत कोण वरोस काजाराचें मनयता तांचो उगडास करुया. एकामेका पासून मागून एमिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू आपल्या शिसांक आपली शिकोण पाती आलो. तांचे पासून जायते मागणी ताणें केलें आनी आपूण गेल्या उपरांत आपणाची शिकोण बरी खबर ते परगोडटले हो विस्वास हो बरोसो जेजून दवरलो. तांचे उपरांत आमी क्रिस्तांव बेश्टे नांवाचें न्हू आमचें मुखेल काम जावन आसा जेजूक परगटूंक बऱ्या उतरांनी बऱ्या कन्नांनी बऱ्या जिविता वरवीं. तर हेंच आमी दिसपटे जिवितान करूंक शणेपणान आमकां बरो म्हूण आयचे मिसान मागुया. हे मागणें देवाक मानूंक पातके म्हूण ओडकून सगळे आमचे गुन्यांचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपत्र भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांचो सांगता मनांचे जंतनानुसार वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे सगळ्या सरांक वाल मरे भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं नकरात्मक प्रार्थना मागता. सोरपोत बिदा देव आमची कपूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको क्रिसा क्रिसा काकुको क्रिसा क्रिसा प्रार्थना. भोव पवित्र आनी व्हडत्या देवा आमच्या मोहिमेवन बापा पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देवून येवं आनी आमचे भितर रावून तुजे मोहिमेचें मंदीर आमकां करूं हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससनां. बसून देवाचो उतर आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मिलेतावन पावलू एफेसाचे पवित्र सभेच्या सांट्यांक आपूण धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें. आसियांत हांवें पांय दवरला तितून तावन हांव तुमचे मदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी सुदैवांच्या आडकानाडकाक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां 2 परगोट केला आनी
सोबे मासार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण सुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारल्या. आनी आतां पळयात, कोय दीस जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो, पूण म्हाका बोणकोण आनी गोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण म्हज्या जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुन्यारपण शाती पावूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें बोणवून राज पळकटला, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुमकां सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजून तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुका. आमचो सबाब प्रिथुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणया, प्रिथुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार भोळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोन केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पोरचेक बिरार गावले. सबाब प्रिथुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलोच देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच घोट. सबाब प्रिथुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उदकाराक सगळीं बिरावया. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारुती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणे, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवंक तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें. तांणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक.
हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शांती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशाक हांवें तुजें नांव कोळीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिल्याय आनी ताणें म्हजें उतर सांबाळलां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक ते तुजे. जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो मान्ये. Konkani tuga Krista. भाव भयणीनो, जुदांमध्ये एक बूक आहा, लेजंड ऑफ द असेंशन. जेजू स्वर्गार गेलो हाचे वयर एक काणी कशी. आनी हो बूक हें सांगता, जेजू स्वर्गार वेतोच स्वर्गराज्यान भितर सरल्या उपरांत ताका बोडवे एंजल्स मेळूंक येयले, परबें दिवंक येयले. ओजाना, सन ऑफ गॉड, ओजाना अशें परबें दीत जेजू वयर स्वर्गार चडत रावलो. फुडें वेता वेता आर्केंजल व्हडले बोडवे गाब्रियल, राफायल हे दोगूय जाण फुडें सरले आनी जेजूचे हात पांय पडून जेजूक ताणें म्हणलें, हूंय सायबा, मनशांनी तुका कितें केलां? हात फोडल्यात, पांय फोडल्यात, सगळे गाय तुका घातल्या, हें कितें केलां? कितली दूख तुका दिली आसतली? अशें हे दोगूय गाब्रियल आनी राफायल मादूत एक आर्केंजल्स. ते उपरांत आमचो पात्रोन मिंगेल तो निमाणो येयलो जेजूशी आनी जेजूक ताणें विचारलें, सायबा, संवसारांत तुवें बापाची खबर सांगल्या, बापाक परगट केला आनी खबर सांगूंक तुवें मनशांक नेमल्या, बरें जाणार शाणे मनशांक नेमल्या आसतलें न्हय? अशें मिंगेल विचारता. तो विंचून काडला पळय ते मनीस बरें शाणे, जाणार, हुशार आसतलें न्हय? जेजू खंय जबाब दिता, शाणे हुशार न्हय, चालते सादे मनीस, चड करून खारवी, तांच्या हातांत म्हजी हांवें ही शिकवण दोतोवन घाल्या आनी ताका सांगलां, म्हज्या नांवान तुमी म्हाका परगटात. फुडें मिंगेल विचारता हें जेजू लागीं, एंड सपोज द फेल, ते तर चुकले, ते तर भियेले, ताणें मिस्टेक तर केली, कितें बॅकअप प्लॅन आहा न्हू, आनी कितें फाटीं कोण कोत्तलो म्हण असो प्लॅन आहा? जेजू ताका जबाब दिता, नो प्लॅन, नो बॅकअप, आय ट्रस्ट देम. म्हाका तांचेर विश्वास आहा. ते मनीस जांच्या हातान हांवें म्हजी शिकवण घाल्या तांचेर म्हाका विश्वास आहा आनी तांचे पासत हांवें बापा लागीं मागलां, आय ट्रस्ट देम. त्या आपोस्तलां उपरांत आमी जेजूची शिकवण परगटपी. तर इश्टानो, आयज जेजू आमकां कितें उगडास करता. आमकां आपोस्तल न्हय आमी, पूण आमी क्रिस्तांव. आमी जें मिसांव आपोस्तलांक दिलेलें तेंच मिसांव आमकां दिलां. हांव क्रिस्तांव, आय एम ए क्रिस्चन. म्हणजे कितें?
जेजूक परगटपाचें म्हजें काम. उतरांनी कोन्नांनी जिवितान जेजूक परगटपाचें. हें काम हांवें दिसपटी जिवितान सगळे सुवातेर करूंक जाय. नोदर मारुया केलां काय हांवें. हांव क्रिस्तांव नांवाचो काय. बेश्टो क्रिस्तांव रोजार करपी मागणें करपी मिसाक येवपी इतलो क्रिस्तांव काय. जेजू बसत हांवें कितें केलां काय. आयज जेजू आमकां सांगता म्हाका तुमचेर विस्वास आहा. आय ट्रस्ट यू. बापा लागीं तुमचे पासत हांवें मागलां. ते पासत म्हजी खबर उतरांनी कोन्नांनी भोव करून बऱ्यो कोन्न शिंपडावन दुसऱ्याक परगट करात. तुमी म्हजें म्हूण क्रिस्ताचें म्हूण. हे भाशेन क्रिस्त परगट जातलो. इश्टानो जेजू स्वर्गार गेलो ही परब आमी केली गेल्या आयताराक. फुडल्या आयताराक जेजू पवित्र आत्मा फाटयता. सांताची परब. हे परब आमकां उगडास करता. आमकां क्रिस्तांव केल्या जेजून मागल्या आनी आमकां हें मिसांव दिलां. उतरांनी कोन्नांनी सगळे सुवातेर घरान वाड्यान कामाच्या सुवातेर सगळे सुवातेर आमी जेजूक परगटूंक बऱ्या उतरांनी खेरीतपणी बऱ्या कोन्नांनी तर हें काम आमी बरे भशेन करूंक आयच्या मिसान शाणेपण मागुया. कित्याक जेजू आमचेर विस्वास दवरता. ही ट्रस्ट अस. हेंच मनान धरून मिस आमचें चालू दवरया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. निष्कोडूंक निर्मळो भेटून वेळार आमी गायन गावया. C27 पान 30 आनी 9. C27 पेज 39. निष्कोडूंक निर्मळो वेदीचेर आमी म्हजे भाव भयणीनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोर विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या लागी पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस मानून घेवं. भो मोगाळ बापा तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्यांचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भक्तीपणान तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळीं पावूं हें आमी मागता. तेच तुजे पुता जेजूच्या नवेन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें कार्ड जावं बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोद्रेदारान सस्नेचे देवा सोरकाऱ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या आसुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मोन्नांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशीं ताणें आमकां केली आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कोंच्या सदस्याच्या नदार उलासता सगलो संवसार सर्गींचे सगळे दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. Povik, 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 Novaraco solis portu, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उसोली तुका सोल सोलेस मोराची नावी येता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळे पवित्रपणाची झोर, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र करून आमी मागता, जावं तें आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशें कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पिसोत समोर कुशी. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातूंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत, पातकाचे वखदां मेलच्याक तुमची पिसात आनी समेज मनशां पिसात ते रावतलें, हें म्हजें उगडसाक करात. भावार्थाचा घट पर घटुया. बापा, जुरीच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता, नवजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जुरीची कोण रागाव शेवतले आमी समजता, पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिप नेर आमच्या कवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोडचडीत मोगामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मेरे देवाची माय सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्म दिता, भाग्यवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थायन पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोदवेदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत करीत पूण क्रिस्तांवपणा पासत तुका दिनवसया. उतरांनी भोव करून आमच्या कन्यांनी जुरीचे बऱ्या गोवाय सगळे स्वातेर आमी जावंक एकेका शेणेपणान बरो म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमच्या बापा नांव पवित्र जावं, स्वराज तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशें आमची पाप आनी आमकां धाडणे पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या बरोवश्यान आमी अवतरेकता. तर आमकां चुडार ककोतीन सर पातकांतली सुटोय, सुराकनांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भारताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जीव येताय नरा जोडचलो येताय ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सनकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे हो जेजू कोरा देवाचो पुत्र आमकां सगल्यांक ताणें क्रिस्तांव केल्या उतरांनी कन्यानी जिवितान ताची गोवायकी दिवंक सगळे स्वाते ताणें आमकां आपयल्या की तेवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे झुजून खुशालकें मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी तुवें भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिसमसाच्या वेळार आमी गायन गावया जियोन जियोन D22 पान 49 D22 पेज 59 प्रार्थया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारान आमचेरीचें मास रगत घेतलां
ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कार जाल्लें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. हे पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालपणी तुज्या लागीं आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सोरपोद बेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. शेवटाचें गायन गावया. F12 खुशाल काळजां पान 9 आनी 1. F12 पेज 91. Ektajcie nami, ładungie dla udosoro, Ekastania nam czaneva, Kuszalkai, Binvastajlo. Deva mundira kvijata kuszalkalza, Deva shanti bhai